गोयचे चडशे रस्ते काबार जाल्यात. रस्तो विभागाकडल्यान तांची देखरेखय जायना. करंजाळी कोपेला कडल्या रस्त्याची चाळण जाल्या. ह्या रस्त्या वयल्यान दिसपट्टे लोक प्रवास करतात. रस्ते काबार जाल्ल्यान दुचाकी घेवन भोंवपी लोक ह्या फोंडकुलांनी केन्ना घालून घेत हाचो नेम ना. थळावे हो भंय उक्तावपाक लागल्यात. थळाव्यांनी साबार कागाळी करून लेगीत सरकारान कसलीच दखल घेवंक ना म्हणून थळावे फुर्योज जाल्यात. पळयात स्मार्ट सिटींतले स्मार्ट रस्ते. जाले हे कोपेला कडेन रोड आसा तो एकदम बॅड कंडिशनान आसा की थिंगासर टू व्हिलरांक इतले डेंजरस आसा की बेगीनच्या बेगी हेजी चवकशी करपाक जाय ह्या रोडाचेर की लोक हिंगासर फाटीं दोग जाण पडले खंय हेजे ह्या रस्त्याचेर. तुमकां दाखयलें आतां ते तुमी पळयलें आसतलें कशें परी हे कंडिशन आसा ह्या रोडाचें. सगळे रोडाची दामोर गेल्लो आहा, फोंडकुलां पडले आनी एक सायडीन एक वयर येयल्या सगळी माती. हाजे टेन्शनूच ना. सायडीक पोयो चलताय ते ड्रेनेज जी आतां करताय पावसाच्या वेळार आनी सगळे म्हज्या फाटल्यान दिसता तो हिंगासर हो स्पॉट आहा एकदम डेंजरस स्पॉट. चड करून टू व्हिलर जे घेवन हे सायडीन येता वेता ते लोकांक एकदम डेंजर आसा. आय होप हे गव्हर्मेंट हेजेर कितें तरी इनिशिएटीव घेतलो हो रस्तो बेगीनच्या बेगीन सारको करपाक. हाजे पयले हांगासर दोग जाण पडलेले आसले. हेचे पळय लोक तो रोड एवॉयड करपाक लोक दुसऱ्या सायडींतल्यान वयता आनी पळयलात कित्याक एकदम डेंजरस. गाडीची चलपाक इतलें डिफिकल्ट जाता की टू व्हिलरार तूं बसत जाल्यार सारकें उडकी मारता, जाम जाता गाडी, चांक जाता. सो हो रोड जावन आसा करंजाले कोपेला कडेन. गोवा 365 खातीर करंजाळेच्यान विलियम रॉड्रिग्स.